आज थर्सडे आम्हाला उपास असं ताजे खातीर अम्मा जी करता असं साबुदाणा खिचडी पुरा लायक करून एक नंबर साबुदाणा खिचडी रेडी जाता ताजी अम्मान कितले लायक करून अलंकार केला शुभ जाता हळदी कुंकुम लायतं असं आज नैवेद्याक पुरो हांगा आण दवरला भायली व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरजना की गुड मॉर्निंग घंटी जाले 8 आज थर्सडे आम्हाला उपास असं आता राममाई उठयल्या आणि म्हाका रेडी जावन मागीर म्हाका क्लासाक वचचें आसा तर अम्मा आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा आतां आज ही आमगे ते उपास ताजे खातीर अम्मा जी करता आसा स्पेशल म्हळ्यार साबुदाणा खिचडी म्हळ्यार उपासांत साबुदाणा खिचडी करता ती म्हळ्यार तिकाय जाता आमकाय जाता तर उपासांत कसं खरखट खावच्या ना न्हू ताजे खातीर किचनां वचा गुड मॉर्निंग अम्मा तर अम्माला नाव ननी जाल्ला आनी आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा अम्मा तर हांगा साबुदाणा काल रात्री तिंबत घाललो तर लायक करून फुगला आनी जस्ट तो गोचून दूध हाडलें आनी आपणे चणे लायक करून तिंबला आनी लायक करून फुगला म्हळ्यार आज दनपार अम्मा चण्या कशी करता असं आणि सूर्ण काल हाडलालो साबुदाणा खिचडी खातीर रेडी करता असं तर हांगा शेंगदाण आतां भाजूच्या दवरला च्या दवरला करच्याक आनी हांगा भाजून दवरला अम्मान हांगा बटाट सोलयता असं दोन्ही ओटू मेळना काम करता असं हांव च्या करता असं फण्णा खातीर रेडी केला तेल सासम आनी जीर घाला आतां मिरसांग आनी करपय घालता असं हे प्रोटेक्शन आमगे तें आता नेक्स्ट बटाटो वा सुपर ते लायक करून क्रिस्पी घेवपा ताजे मागीर शेंगदाण घालचो आनी साबुदाणा घालचे मागीर आमगे साबुदाणा खिचडी रेडी जाला मीठ घालनी अम्मा मीठ घालनी साखर घालनी बटाट लायक करून क्रिस्पी जाला सुपर भाजला बडा शेंगदाणाचे सॉल आनी पुरो कांड दवरला भाजली काय हां हां बाजू का ओके ताका चिक्के आनी टायम आसके हरवें आसा त्या वयर दांकण घाल दवर न्हू आराम से दांकू चिकते बटाट लायक करून भाजला आतां साबुदाण घालता वो 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 सुपर एक नंबर क्या बात है तो थोडे नमक त्यावेळी पळय आमकां पिंक सॉल्ट ताजी पिंक सॉल्ट घालता नेक्स्ट आमकां शक्कर लायक करून मिक्स करचें शेंगदाणो हांवें घाल्लें आनी पुरा लायक करून मिक्स करचें वाह सुपर एक नंबर साबुदाणा खिचडी रेडी जाता ताजी क्या बात है सुपर तर हांगा साबुदाणा खिचडी रेडी जाल्या ओहो सुपर चलो हांव आतां ब्रेकफास्ट करता आनी ताजे मागीर म्हाका क्लासा वचचें आसा आतां हांगा मात देवाक आनी फूल आनी दिव लायता असो हांव आतां रेडी जाला बायसरला आतां वच्चाक अम्मान कितले लायक करून अलंकार केला अम्माई रेडी जाला आतां ती पूज स्टार्ट करतली तिगेला कहाणी आनी पुरा तिका वाजूचें आसा तर ती वाजयतली आनी हांव आतां भायर सरता म्हाका क्लास आसा दनपार येता मागीर तर जस्ट आतां घरकड आयलो अम्मान पूजा कहाणी आनी पुरो वाजून जालें लंचा प्रिपेर करता असो चण्या कशी खातीर चणो आनी सूर्ण लायक करून बॉयल केला आनी हे चण्या उपकरी खातीर दवरला हांगा मसालो आनी पुरो रेडी केला तिका तो वाट्टूचें आसा तीन वाट्टून मागीर हातूंत घालचें व्लॉग एडिट करता आसा अम्माला नैवेद्याचे की रेडी जाता आसा हांगा आतां थोड्या वेळान आरती करचें आसा तेजो ते हांव थोडे फार फिनीश कर पुरो आतां रांदप रेडी जाला आतां चपात करच्या बाकी आसा बाकी पुरा रेडी जाला हांगा म्हळ्यार शीत चणा सारू ओहो चणा गशी चणा उपकरी वा हे आईचे अच्छा दूध पाक जशी ओके ते साबुदाण घाल हां चलो हांगा पुरा आतां रांदप जाला आतां आमी हांगा आतां नैवेद्याक पूजा करता आसा ती हांगा शुभ आतां हळदी कुंकुम लायता असं हांगा पळय आज नैवेद्याक पुरो हांगा आण दवरला भायरी
पूज जल्ली येतो तर पूज जल्ली आणि आता जेवणा बैसचे होय न्हू अभी प्रसादम प्रसादम टाइम फॉर प्रसादम होय आजी आमी पुरा घरकडी आशिल्ली है ना वय तर आमकां आजी लायक देवाल दर्शन मेळ्ळें आज ओटू पूज करच्या म्हणलं होय चंदकोन जाल्ले आतां पुजा आतां आम्हाला तो उपास आसा आम्ही जेवना आम्हा रात्री जेवतली आता तांदूळ दोगून थोडे काडटली आणि रात्री जेवतली आम्ही दोघं आता जेवतली Later that same evening. हांग पळय पुरो ट्राफिक जाम जाला पळय हांगा खंय पळय पुरा चक्का जाम जाल्ले आता कसन करची म्हाका कळना तावळ दाखोवन अशी भोंवतो सांगा आता खंय दाखोवन शॉर्टकट वच्ची कळना म्हाका हांग दाखोवन वच्ची की थंय दाखोवन वच्चे पळय पुरा चक्का जाम तर कशी पुणी हांव एक वाठार दाखोवन भायर आयलो आणि हांगाची इतलें ट्राफिक ना नशीब थंय मस्त ट्राफिक आसा बापरे आतां पळोवया हांगा तो इतलें ट्राफिक ना म्हापशीच वाटा दाखोवन येतच तर जस्ट आतां घरकड आयलो आनी फ्रेश जालो आनी येता बापरे कशी पूण हांव घरकड पावलो तो आनी हांगा आम्माले हांगा पूज आनी पुरो जाली सांजवाळचे पळय हांगा आतां अम्मान आसनो शिरा केला प्रसादाक आनी अम्माल हांगा जेवणय जाल्लें आम्माले तिगेर उपास आशिल्लो ताजे खातीर तिगेर आतां जेवण जाल्लें आतां फाल्यां कसन की स्पेशल करचे आसा ताजे खातीर आमी दोगो आतां डिस्कशन करता आसा ती कसन करची कर फाल्यां खातीर प्रिपरेशन करता आसात आमी हांगा आमी कसन डिसायड केला आतां फाल्यां सकाळी यमी यमी कसन की ब्रेकफास्ट जाता आसा तो हांगा पळय उर्दा दाळी आनी मेथी तिंबत घाला आतां कसन की स्पेशल फाल्यां लायक धुत्तो आसा आमकां तांदूळ तिंबुका मस्त दिवस दाखोवन आसलो हांव हें प्लॅन करता आशिल्लो करका कर न्हू बट म्हाका एकल्याक करच्या खातीरची कंटाळ येता आशिल्लो तर तुमकां गोत आसा हांव तिंबाची चड ना हांव चड इन्स्टंट करता आशिल्लो बट इन्स्टंटान हांव करची आशिल्ली हें बट आम्मास करून आतां तिंबत घालना हांगा तर चलो एन्जॉय करया तो हांगा तांदूळ आतां घाला हाका लायक करून म्हाका आतां धुका हांतू वचून फोवय घालता आसा ती तर आमी कसन घेतला गो तसो हांतू 3 कप म्हळ्यार पोळा रायस आनी डोसा रायस आनी सॉरी 1 कप आमी उर्दा दाळी आनी 1 टेबल स्पून आमी मेथी आनी 2 टेबल स्पून फोव घेता आसा ती आतां तुमकां कळ्ळें आसतलें आमी 3 कप घाला आतां 3 घेवका काय ओके आतां 3 स्पून फोव घालका तर कळ्ळी ना तुमकां कसन करता आसा फाल्यां एक नंबर चलो फटाफट तिंबोया म्हळ्यार आतां वेळ जाला 8 जाले आतां केन्ना वाटूचे केन्ना जाता गोतना ते फुक्का न्हू ताजे मागीर ताका दवर का फाल्ली सकाळ ती एक नंबर कशी मापतच पळय हात्ता ना म्हळ्यार 3 चमचे घालचे तिणें हात्ता ना अशींची मेजरमेंट कोण सोडला वा खंय ह्या पुरा तिंबयता आसा हांगा आतां फाल्यां खातीर रेडी करता आसा ती तो जस्ट आतां मावाल घरकड आयला हांगा आनी शुभद हांगा क्लिनिका दाखोवन डायरेक्ट हांगा आयला आनी हांगा माव बसला आज ही देवाल पूजा मावान केला हय आज पूजा मावान केला माई ना देखून मावान केला आणि बाळचंद गेला ना लाईव्ह पण गेला ब्युटिफुल एकदम हय तर मम्मी गावात चमकल्या म्हणून बट डॅडी अशी हांव सान आसतना दुकून आमी करतात न्हू हें तर जेन्ना मम्मीक जायना तेन्ना डॅडी करता आशिल्ली म्हण डॅडी घेत करप आणि अम्मान हांगा फर्स्ट वाट्टून दवरलो अरे वा सुपर तो फाल्यां यमी यमी सकाळी कसन की बनतस आणि आता मी जेवता ते हांव आनी शुभद फाल्यां खातीर हाका वेट करचें आसा लायक कोण फुगून येवं ते मागीर फाल्यां सकाळ तुमकां सांगता की आमी कसन करता आसा ती व्हॉट इज कुकिंग व्हॉट इज नथिंग कुकिंग फर्मेंटेशन इज हॅपनिंग तर नो कसन बनाव ओनली कसन खाऊ फिलहाल होय स्पेशल टुमारो सुपर एक नंबर चल भाई जेवची आता वय बा आम्ही आता पिक्चर पळयत आशिल्ली जॉली आयलेली भितरी कॉमेडी आसा टाइमपास आसा बट मजा सिरीज खतम जाले आता मूवी राहिले आम्ही हांव ते फाल्ले ते फर्मेंटेज आसना त्या वेट करता आसा ते कसं की एक्सपेरिमेंट करचा आसा फाल्यां हागेले मस्त दिवस दुखून वेटिंग म्हळ्यार ही वॉज वेटिंग फॉर दॅट एक्सपेरिमेंट फॉर मेनी डेज फायनली ते मोका आयला आता यो मोके पे चोका मारता आता फाल्यां खातीर वेट करया आणि आता मी व्हिडिओ हांगा एंड करता ती तुमकां परत जेन्ना आमचे व्हिडिओ पसंद आल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गायस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाइट बाय टेक केअर